प्रेमानंद गावडे 2 दीस पयलीं सांग्या सीएमान एक मिटींग घेतली आनी ट्रायबल रिलेटेड एक थंयसर प्रोग्राम आसलो. थंयसर गोंयचो स्पीकर रमेश तवडकर, मागीर सांग्याचो आमदार आनी मागीर सेंट्रल ट्रायबल मिनिस्टर आनी गोंयचो प्रमोद सावंत सीएम हो प्रेजेंट आसलो. आनी त्या मिटिंगेक तेणी सांगलें की आपल्यान ट्रायबल्सां खातीर कितें कितें केलें आनी पयलींच्या सरकारान कितें करूंक ना आनी तेजें रक्ताचें नातें ना, मात सामाजीक आनी मागीर मनाचें नातें आसा आनी भावनीक नातें आसा. आतां आमी आयज रक्ताचे ट्रायबल्स तेणी कितें कितें सांगलां त्या मिटिंगेक ती कशी फोटींग आसा आनी बंडल बाज तेणी कितें कितें बंडल मारला तें सांगपाक आयज आमी ही प्रेस घेतला. आनी तेणी सांगता आसतना जे जे खबरूच आहा तेच सांगलां. जे ते एसटी कॉर्पोरेशन आसा, एसटी कमिशन आसा, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा, जशें तुमकां खबर आसा की एसटी रिलेटेड खूब विंग्स आसा, कॉर्पोरेशन आसा आमचे, मागीर ट्रायबल रिसर्च सेंटर आहा, म्युजियम आसा, ट्रायबल भवन येवपाचो आसा, मागीर एसटी कमिशन आसा फॉर एट्रॉसिटीज. सो हे रिलेटेड आमी थोडे इन्फॉर्मेशन गोळा केला आनी डेटा वायज तुमकां आमी दाखयतले, थोडे एक्सपोजीस आसतले की खंयचे डिपार्टमेंट खंयचे कॉर्पोरेशन्स खंय चुकता आनी हो ट्रायबल मिनिस्टर फाटली 3 वर्सां कितें करता आनी हो बीजेपी गव्हर्मेंट फाटली 12 वर्सां कितें करता फॉर ट्रायबल्स. हे तुमकां सिस्टमॅटीक आमी डिपार्टमेंट वायज आनी पॉयंट वायज सांगतले. पयले जे आमी डिपार्टमेंट घेतला ते म्हणल्यार एसटी कॉर्पोरेशन आनी हे सीएमानी फस्टूच घेतला की एसटी कॉर्पोरेशन आसा, द गोवा स्टेट शेड्यूल्ड ट्रायब फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. हे कॉर्पोरेशन एक गव्हर्मेंटाचे फंडेड ट्रायबल डिपार्टमेंट ताका फंड करता आनी गोवा गव्हर्मेंट ताका फंड करता. बट इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956. म्हणल्यार ते एक कॉर्पोरेट आसा, एक कॉर्पोरेशन आसा प्लस एक कंपनी आसा विच इज रेग्युलेटेड बाय कंपनीज एक्ट 1956. आतां तो एक्ट 2013 जाल्लो आसा आनी ते कॉर्पोरेशन ओन बाय स्टेट गव्हर्मेंट. हेजे रजिस्टर ऑफिसूय गोंयान आसा, मात इट इज अंडर कॉम्प्लायन्स एंड अंडर सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेर्स. ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची मिनिस्ट्री आसा. जेन्ना सीएमान सांगलें की जे कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसा वासू गांवकर तो दीस रात काम करता हे कॉर्पोरेशन फुडें व्हरपाक, लोकांक स्किमी दिवपाक. तेन्ना आमी एक शॉकिंग डिटेल्स काडली. जेन्ना आमी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेर्साच्या वेबसायटीर गेले आनी आमी तुमकां ते डायरेक्ट दाखयतले की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेर्साच्या वेबसायटीर सगळे कंपनीज, गव्हर्मेंट कंपनी जावं प्रायवेट कंपनीज जावं लिस्टेड कंपनी सगळ्यांचो डेटा मेळटा आनी ताचो एक्चुअल स्टेटस कितें आहा तें पळोवंक मेळटा. ते बंद जाला, ते एक्टीव आहा, ते स्ट्रायक आउट जाला, ते नॉन कॉम्प्लायन्स आहा, ते कॉम्प्लायन्स ते पळोवंक मेळटा. आनी शॉकिंगली आमकां ते कितें तरी एक मेळ्ळें ते डिपार्टमेंटाचे, ते तुमकां हांव लायव्ह तेंच्या वेबसायटीर वचून दाखयता. ऑलरेडी आमी ती वेबसायट लॉगीन केल्ली आसा, तें मातशें पळया. ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेर्साची वेबसायट. गोवा स्टेट शेड्यूल्ड ट्रायब फायनान्स एंड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. तुम्ही पळोवंक शकता 2004 इनकॉर्पोरेट जाल्लें. पणजे तेजें ऑफिस आसा, 48 crores तेजें पेड अप कॅपिटल आसा. आनी शॉकिंगली ते एक्टीव कॉम्प्लायन्स हो तुमकां दिसता पळय हांगसर, तो हांवें हायलायट केला आतां. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिसाच्या वेबसायटीर ह्या कंपनीचे, ह्या कॉर्पोरेशनचे डेटा एक्टीव नॉन कॉम्प्लायन्स आसा. एक्टीव नॉन कॉम्प्लायन्स म्हणल्यार व्हेरी शॉकिंग आसा की एज अ कंपनी सेक्रेटरी आमी रेग्युलेट करता, आमी पळयता की कशे कंपनीज चलता आनी कशे. हेजे फुडले कंपनीज कितें म्हणटा की जर एक्टीव नॉन कॉम्प्लायन्स जाले हेजे फुडें स्टेटसाचो स्टेटस डॉर्मंट जातकीर मागीर ते स्ट्रायक आउट जाता. म्हणजे हे कॉर्पोरेशन आमकां तरी दिसता की सध्या जे नॉन एक्टीव कॉम्प्लायन्स आसा ते फुडें डॉर्मंटूय जावंक शकता, ते बंदूय पडपाक शकता अशें आमकां तरी दिसता. कित्याक हो ऑफिशियल डेटा, हो आयचो डेटा तुमी कोणाकूय हो डेटा मेळटा, तुम्ही मास्टर डेटा म्हणून मारपाचे आणि एमसीएच्या वेबसायटीर मास्टर डेटा हो तुमकां मेळटलो. आतां जेन्ना आमी फुडें वचून पळयलें, एलएक्यू सर्च केले आनी ऑडिट रिपोर्ट पळयले आनी
डायरेक्टर्स रिपोर्ट पळयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की एक्टीव नॉन कंप्लायन्स कित्याक आसा. एक्टीव नॉन कंप्लायन्स हे कॉर्पोरेशन आसा बिकॉज जे कॉर्पोरेशन आहा कंपनीज एक्टाचो सेक्शन 203 फॉलो करिना. सेक्शन 203 म्हणजे कितें, एक कॉर्पोरेशन जेन्ना तेजी पेड अप कॅपिटल 10 कोटीच्या वयर आसता, हांगा पेड अप कॅपिटल तेचे 48 crores आहा, तेंच्यानी होल टायम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करूंक जाय. होल टायम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करून तेणी सगळे कायदे पळोवंक जाय, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स पळोवंक जाय, सगळे तेचे जितले कायदे ताका लागता, लोन सारखे दिता, स्कीम सारखे दिता, सगळे तेणी पळोवपाक जाय, कंपनी लॉ पळोवपाक जाय, सगळे तेंच्यांनी पळोवपाक जाय. मग तो तेंच्यांनी फाटली आतां 10 ते 12 वर्सां अपॉइंट करूंक ना आनी ताकाच लागून मिनिस्ट्रीन तांकां नोटीस धाडून तांकां जे आहा ते कॉर्पोरेशन एक्टीव नॉन कंप्लायन्स केल्या. आणि फुडें प्रोविजन अशें आहा की ते डॉर्मंट जातले, डॉर्मंट जावन ते स्ट्रायक ऑफूय जावंक शकता अशें आमकां तरी दिसता, म्हाका तरी दिसता. जेन्ना सांगलें की दीस रात वो काम करता आनी जेन्ना ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जेंचो आसा स्टॅट्युटरी ऑडिटर तोवूय क्वेरी काडटा की हे नॉन वायलेशन करता, कॉर्पोरेशन वायलेशन करता. मागीर आमी पळयलें की जेन्ना दुसरो जो लिगल एडवायजर आसता तोवूय तेंचो प्रॅक्टिसींग कंपनी सेक्रेटरी तोवूय सांगता की वायलेशन केल्ल्या कंपनीज एक्ट तेंच्यांनी वायलेट केला. सो हे काल सीएमान सांगूंक जाय सगळ्यांक की कॉर्पोरेशन कशें चलता. आनी जो वासू गांवकर आसा तो दीस रात कॉर्पोरेशन वाडोवपाक काम करता म्हणटा जाल्यार ताका इतलीं वर्सां 2004 ते 2025 पर्यंत कित्याक तुमकां टायम लागलो एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट. आतां म्हाजो असलो हांव बाय क्वॉलिफिकेशन एक कंपनी सेक्रेटरी, हांव एक ट्रायबल. आतां सीएमाक ओपनली सांगता म्हाजी भावना तूं समजून घे, म्हाज्या मनांतले तूं समजून घे, कित्याक तूं रक्तालो ट्रायबल न्हू, हांव रक्तालो ट्रायबल. सो म्हाजी भावना, म्हाजे इमोशन्स, म्हाज्या मनांतले तूं समजून घे आनी बेगीच्या बेगीन एक्टीव नॉन कंप्लायंट एक्टीव करून घे, कंपनी सेक्रेटरी थंयसर अपॉइंट करून घे. कित्याक कितलेशे एलिपीस आहा कितले आन्सर दिता, बेस्ट आन्सर दिता की आमचे कडेन आमी एडमिनिस्ट्रेटीव रिपोर्ट प्रोसेस चालू केला, अपॉइंटमेंट चालू अंडर प्रोसेस अशें कांयच ना. सो हे कॉर्पोरेशन वॉज वन ऑफ आवर डिमांड. जेन्ना आमचे 13 का 14 डिमांड हितून एक डिमांड आसा की कॉर्पोरेशन जावपाक जाय आनी आमचे ट्रायबल्सांनी बलिदान दिल्लें हे तांकां लागून तुमचे नॉन कॉम्प्लायन्साक लागून बंद पडपाक जायना. सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट एक एरिया ती म्हणटा ती सगळे डिपार्टमेंटाचे जे फंक्शन्स आसता डिपार्टमेंटाचे फंक्शन्स ट्रायबल एरिया सब प्लॅन म्हण आसता. ट्रायबल एरिया सब प्लॅन म्हणल्यार जर बजेट आसा, बजेटचे प्रोविजन जर हे फॉर एक्झाम्पल 25-26 बजेट आसा आमचे 28,000 crores. सो 12% ट्रायबल रिलेटेड फंड्स आमकां मेळपाक जाय. ऑलमोस्ट 3,300 कोटी हो आमकां ट्रायबल्सांक मेळपाक जाय. मात तेच्या उलट जाता कितलो फंड्स मेळटा आनी कितलो ताका लागून रिलेटेड फंड्स कमी आसा म्हणून आमचे स्किमीज कितले पेंडींग उरता, आमकां सगळे स्किमी मेळना ते आमी आज तुमकां दाखयता. हे आसा डिपार्टमेंट वायज फॉर द इयर 23-24 डिपार्टमेंट वायज लायन डिपार्टमेंट वायज तेंचे फंड्स आनी तेंच्यानी एसटी खातीर कितलो यूज केला टोटल डिपार्टमेंट सगळे. आनी तुमी पळोवंक शकता की टोटल जी बोल्ड केला टोटल लायन वायज डिपार्टमेंट फॉर द इयर 23-24 1314 crore हो बजेट आसलो. मग तितून फंड तेंच्यानी स्पेंड केला ओनली 835 crores म्हणजे ओनली 65% टू स्पेंड केला, बाकीचो 35% 36% तो अनस्पेंड आसा. आता सीएमान आपल्या हेचेर मन लावपाची गरज आसा. मागीर फॉर 24-25 परत 1375 बजेट आसलो आनी फंड स्पेंड इज 1101 crore. तरी पूण ओनली 80% स्पेंड, बाकी 20% स्पेंड करूंक ना. आमकां ती सीएमाचे मन लावपाची गरज आहा. आनी व्हेरी शॉकिंग तुमी पळोवंक थंयसर स्क्रीनीर तुमी पळोवंक शकता थोडी डिपार्टमेंट्स आहा ती. फॉर एक्झाम्पल डिस्ट्रिक्ट रूरल आयडीए ओनली 17.49 तुमी जे हायलायट केला ऑलरेडी 17.49% स्पेंड करता आउट ऑफ टोटल बजेट. म्हणजे तेंचे आसा 9 कोटी तेंकां आहा तितूंतले 1 कोटी तेंच्यांनी स्पेंड केल्लो आसा आनी 17% ओनली युटिलायज. मागीर डायरेक्टर ऑफ पंचायत ओनली 26% करता. मागीर पीडब्ल्यूडी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयता सगळे हे पळयता ते ओनली 12.27% करता. सो अशें हे ट्रायबल डिपार्टमेंटूच आनी व्हेरी शॉकिंग ट्रायबल डिपार्टमेंट तुमी पळोवंक गेल्यार
अमाउंट एलोकेट ट्रायबल डिपार्टमेंटाक केलो हे लास्ट 3 वर्साचो तुम्ही पळोवंक शकता की 258 crores मागीर 206 crore and 161 crores तितून ट्रायबल फंड इतलो फंड आसतानाच पण ट्रायबल डिपार्टमेंटा कडेन तेंच्यानी फंड स्पेंड कितलो केला 105 म्हणजे ओन्ली 40%. मागीर फॉर 22-23 160 crores ओन्ली 77% आणि मागीर फॉर 23-24 ओन्ली 52% म्हणजे 9607 lakhs. म्हणजे इतले कमी स्पेंड करता वो ट्रायबल डिपार्टमेंट आणि बाकीचे डिपार्टमेंट त्यांचे आम्ही एक्सपेक्ट कितें करूंक शकता. सो जशें की हांवें सांगलें की 12% एवरी डिपार्टमेंटान जे अलोकेशन आहा तो स्पेंड करपाक जाय ते जायना. हे सीएमान आपली भावना हांगसरी रावपाची गरज आहा, आपले मन हांगसरी रावपाची गरज चड आवाज करता ते म्हणल्यार फॉरेस्ट रायट क्लेम्स. एक एलएफक्यू आसा थंयसर तुमी पळोवंक शकता की 10,130 केसीस आसा. 10,130 फॉरेस्ट केसीस आहा तितूंतले 1270 डिस्पोज जाला आनी काल सीएमान सांगले की अराउंड 3,000 केसीस डिस्पोज जाला. म्हणून 3,000 केसी डिस्पोज करपाक 2012 ते 2025 ऑलमोस्ट 13 वर्सां हे बीजेपी सरकाराक लागले आणि फाटली 6 वर्सां सीएम व सीएम प्रमोद सावंत व सीएम आसा. म्हणून तर आम्ही म्हणटा की वो बीजेपी गव्हर्नमेंट जो आसा किंवा ट्रायबल विरोधी सरकार. कित्याक सांग काल तेणे एक इन्सिडंट सांगलो की एक 3 जनरेशन आमकां एक कोण तरी भुरगो म्हणजे 3 जनरेशन ज्या फॉरेस्ट क्लेमाक लागून झगडटा आणि ताका फॉरेस्ट क्लेम आमी आपल्यान दिला म्हणून. तर फाटली 12 वर्सां तुका लागून तो रडटालो. फाटली 12 वर्सां तेजे फॉरेस्ट क्लेम ताका मेवना म्हणून तो तुका लागून रडटालो. सो 10,000 केसी आमी बेगीनच्या बेगीन मागता की उरलेले 7,500 केसीस आहा फॉरेस्टाचे क्लेम ते बेगीनच्या बेगीन क्लियर करच्यो. मागीर व्हेरी इम्पॉर्टंट हेजेर काल सीएम उलोवंक ना ते म्हणल्यार आमचे यूथ आणि एवरी डिपार्टमेंटान रिजर्वेशन आसता फॉर एसटी खातीर आणि टोटल रिजर्वेशन आमी जो रोस्टर पळयत जाल्यार अराउंड फाटल्यान तुमकां 5,668 वेकन्सीज अजून पेंडींग आसा. 5,668 केसीस अजून पेंडींग आसा. शॉकिंगली सगळे डिपार्टमेंटाची लिस्ट अशी लिस्ट आसा आणि सरकारा कडेन हेजे रिजन्सूच कांय ना. फॉर एक्झाम्पल तुमकां सायडीक दिसतलें इफ वेदर डिपार्टमेंट इंटेंट टू स्टार्ट अ स्पेशल ड्रायव्ह ऑर स्पेशल कितें काम करूंक सोदता स्पीडीएस करूंक सोदता वेकन्सीज नॉट एप्लिकेबल म्हणटा काय करून ते कडेन ते वेकन्सीज फुलफील करपाक कांय टायमूच ना. म्हणून तर आमकां दिसता की वो ट्रायबल विरोधी सरकार. कित्याक सांग इतले सगळे वेकन्सीज पेंडींग आहा फ्रॉम आतां जेन्नाचें इन्सेप्शन जाल्लें आसा जेन्नाच्यान आमकां स्टेटस मेळ्ळा जेन्ना आमकां रिजर्वेशन मेळटा तेन्नाच्यान आतां वो डेटा आहा तो 30 जुलय 2024 आसा. अराउंड 5,668 वेकन्सी पोस्ट आसा. सो हे काल सीएम कित्याक उलोवना हेजेर सीएमान आपलें मन आनी आपली भावना ती कित्याक लावना. आनी मागीर व्हेरी इम्पॉर्टंट जेका लागून आमी झगडटा आनी जेका लागून आमी इतलें व्हडलें आंदोलन केलें ते म्हणल्यार की पॉलिटिकल रिजर्वेशन. थंयसर काल तो सेंट्रल ट्रायबल मिनिस्टर आहा तोवूय येयल्लो. सो आमी एक्सपेक्ट केल्लें की सीएम पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर उलयतलो. ताका लागून सीएम आमी जेन्ना एसेंब्लीन रेजोल्युशन पास केल्लें 6 म्हयने सीएम तें रेजोल्युशन घेवन न्हिदलो म्हणून आमकां मोर्चार करचो पडलो. सीएमान एसटी रिजर्वेशनाक लागून आमकां रस्त्यार हाडले आमच्या रायट्साक खातीर आमकां रस्त्यार येवचें पडलें. म्हणून हे अजून पेंडींग कित्याक आसा. पार्लमेंटान अशें आयकूंक येता की एक्ट तो पास एक बिल पास जाला मात बिल पास जाता आतां 1.5 वर्स जाता 1.5 वर्स जाता की मागीर कमिशन बसपाक जाय तेजे रुल्स येवपाक जाय सेन्सस जावपाक जाय आमकां मेळटले 2027 काय ना आमकां तरी दिसना. ते हो आमचो मेन डिमांड आसलो. जेन्ना ट्रायबल डिपार्टमेंट जाल्ले तेजे लॉंग टर्म विजनान हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळटलें म्हणून हो लॉंग टर्म आसलो. म्हणून तो दिसता की आमकां दिसता जे प्रमोद सावंत सरकारान आमकां तेन्ना रस्त्यार हाडले म्हणून आमकां दिसता हो बीजेपी गव्हर्नमेंट आनी हो प्रमोद सावंत आहा तो ट्रायबल विरोधी सरकार. आनी फुडलें म्हणल्यार तेणी ट्रायबल रिसर्च सेंटराचे सांगले ट्रायबल रिसर्च सेंटराचे तुमकां सांगता तुम्ही पळोवंक शकता की ते ऑब्जेक्ट आसा ट्रायबल रिसर्च सेंटराचे सांगे आसा ते फक्त ऑब्जेक्ट नांवा पुरती ते फक्त सेंटर नांवा पुरतीच आसा. तेंचे ऑब्जेक्ट टू कंडक्ट फंडामेंटल एंड रिसर्च वर्क, to organize state and national level seminars, to organize workshop training and related development, to publish books, magir to promote tribal culture, to undertake development schemes, to associate various government, to assist research.
हे खंय रिसर्च केला, खंयचे एनजीओन तुम्ही रिसर्च केला, खंयच्या टॉपिकार तुम्ही रिसर्च केला, ट्रायबलांक अपलोड करपाक हे ट्रायबल रिसर्च सेंटरान कितें केला ते आमकां प्रमोद सावंतान सांगचे. आनी जेन्ना बीजेपी आपल्याक म्हणटा की विजन 2037 म्हणजे विकसीत 2037 ते करतले, म्हणजे सीएम प्रमोद सावंत आपली 100 वर्सां सेलिब्रेट करता, मोदीची 11 वर्सां सेलिब्रेट करता, तेन्ना ट्रायबल जे आमी ट्रायबल आसा, एसटी आसा ते अपलोड जायनासतना हे विकसीत 2037 कशें जातले हो आमचो प्रश्न आसा. आनी आमी म्हणटा की ते सीएमान सांगले की रक्ताचे नाते आपले तेजे ना, जाल्यार हे सगळे गोष्टी तुम्ही लक्षात घेऊन त्याचे मन, त्याची भावना हे सगळे इश्यूंचेर लावपाची गरज आसा. आनी आमी सांगता की हेवूय सांगता की थंयसर एसटीचो एक टॉयलेट लिडर डेप्युटी आमचो स्पीकर रमेश तवडकरूय प्रेजेंट आसलो. तेणी थंयसर एक एग्जाम्पल दिलें की हे बीजेपीचो ग्राउंड हो बीजेपीची पीच हा आनी आदलो कोण येतलो आनी तो आउट जातलो आनी आपूण थंयसर येतलो म्हणून ताका तो भाशीन बसून तोवूय रावला. सो तेणी ताकाय आमी सांगता की जेन्ना तुका दिसता की आदलो प्लेयर आउट जावन तूं थंयसर बॅटिंग करपाक रेडी आहा जाल्यार आमचे कडेन तुज्या वांगडा खेळपाक खूब बॉल आसा, खूब तरेतरेचे बॉल्स आसा. पॉलिटिकल रिजर्वेशन, शेड्यूल एरियाज, ट्रायबल रिसर्च सेंटर, बॅकलॉग ऑफ वेकन्सीज, फॉरेस्टाइज क्लेम्स, ट्रायबल एरिया सब प्लॅन, एसटी कॉर्पोरेशन हे तरेतरेचे आमी तुज्या वांगडा खेळपाक रेडी आसा. सो तूं केन्ना ते पिचीर येवन बॅटिंग करता ते आमी पळयता. आनी जेन्ना म्हणटा तुजी भावना आनी सीएम स्पेशली म्हणटात आमची भावना नाजाल्यार पळोवपाक तुमी ते भावना आमची तुमचे कडेन पावपाक जाय, म्हाज्या मनाचे नाते आसा, सामाजीक नाते आसा, जाल्यार हे सीएमान पळोवपाक जाय की एसटी कॉर्पोरेशन कशें हें बंद पडपाचे वाटेर आसा. मागीर ट्रायबल एरिया सब प्लॅन कसो डिपार्टमेंटाक पावन हे सीएमान पळोवपाची गरज आसा. मागीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां कशें मेळना ते सीएमान पळोवपाची गरज आसा. सो हांव मागता प्रेमानंद भाऊ कडेन तेणी फुडले आसा ते इश्यूज तेणी कवर करचे आनी कशें एट्रोसिटीज जाता, कशें मागीर फॉरेस्ट एक्टाचे क्लेम्स आसा ते तेणी डिस्कस सांगचे आमकां. सो नमस्कार सगळ्यांक, म्हजें नांव प्रेमानंद गावडे, आरजीपी. सो भावानो, आज गोंयभर एसटी स्टेटस मेळोवन जवळ जवळ 22 वर्सां जाल्लीं आसा. म्हणल्यार 2003 हो एसटी स्टेटस मेळ्ळलो आनी एक म्हणजे सादारण एक जनरेशन खंय तरी जाल्लें आसा. आनी एक जनरेशनाक जावन सुद्दां खंय तरी न्याय मेळना, म्हणजेच खंय तरी जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा ते न्याय दिवपाक खंय तरी फाटीं पडलेले आसा. म्हटल्यारूच आज सरकार कितें सांगता, सगळ्यो मागणी पुरो जाल्यो म्हणटात. जावं ट्रायबलाचे काही लिडर आसा ते एसटी स्टेटसूच 2024 मेळ्ळलो असो म्हणटात. हे कोणाक कांयच खबर नाशिल्ले लोक कितें उलयतात आनी लोकांची दिशाभूल करतात. आयचे घडये आमी सांगूंक सोदतात, आज ट्रायबलाचे जे ज्वलंत विशय आसा, आज पणजे सारक्या सिटीन येयल्यार कळटा पणजे चकाचक आसा म्हणून, पूण गांवांनी गेले जाल्यार गांवांनी लोकांक सादारण रस्ते, पांयवाट जावं रावपाची घरां ट्रायबलांची ही वेवस्थीत ना. अजून सुद्दां ट्रायबल आपले जे डिमांड्स आसा तेतून अपेक्षीत आसात, म्हणजे आमकां केन्ना तरी आमकां वेवस्थीत राहणीमान मेळटलो हे हेणे आसात. पूण सरकार सांगता सगळे डिमांड पास जाल्ले आसात म्हणून, पूण ती परिस्थिती ना. फुडें गेले जाल्यार जे ट्रायबल भवन 2022 जे फावंडेशन जाल्लें ते फावंडेशन जावन आज लोकांक खंय तरी मेळपाक जाय आशिल्लें. आनी हांव म्हणूंक सोदतां, जर त्यो फॉर्मेलिटीज इनकम्प्लीट आशिल्ल्यो जाल्यार ते फावंडेशन घातलेच कित्याक? जर तुमचे कडेन प्लॅनिंग वेवस्थीत नाशिल्लें जाल्यार फावंडेशन घातलेच कित्याक? आनी गव्हर्मेंटाचे सादारण 10.5 लाख रुपया जे फावंडेशनाक मोडपाक जाय आशिल्ले कित्याक? हो मोठो प्रश्न आसा. सो सरकारान हेन फुडें जे ट्रायबल भवनाचेर विचार करता आसतना वेवस्थीत प्लॅन करून फुडलें फावंडेशन घालचें अशी आमची मागणी आसा. इनकम्प्लीट करून जावं लोकांक इलेक्शनाच्यो ज्यो आशा दाखोवन ते फावंडेशनाची तयारी करची न्हू. फुडें गेले जाल्यार बजेट, आतां अजय बाबांच्या बजेटाचेर उलयल्लो आसा.
जवळ जवळ 28 डिपार्टमेंट आसा गव्हर्नमेंटाचे, जे 13 डिपार्टमेंट आसा ते बिलो 60% त्यांचो हे आसा बजेट एक्सपेंडिचर जाल्लो आसा. हे बजेट 60% जावपाक कारण कितें? स्टाफ बरोबर ना, स्किमी ना, जावं कितें ना? आज पयसो असल्या लोकांक दिवपाक तुमचे कडेन जायना? हो मोठो प्रश्न आसा. सो हांव मागता सरकारा कडेन, तुम्ही हे जे कितें डेफिशियन्सी दाखयल्या, जे 60% सूच मोडल्या जावं 40% जे उरल्या 13 डिपार्टमेंटांनी, ते सुद्दां तुम्ही मोडचे आणि सरप्लस फंड लोकांक दिवचो. कित्याक आज ट्रायबल लोक खरेंच गरजेवंत आसात, लोकांक गरज आसा. आणि गांवांनी तुम्ही सर्वे करचो व्यवस्थित. तुम्ही सगळे कामां जाले म्हणून सांगतात, जावं सगळे डिमांड पास जाले म्हणटा, पण लोकांपर्यंत अजून कांय पावल्लें ना. हे आज आमी घडये सांगूंक सोदता. फुडें गेले जाल्यार एसटी कमिशन आसा. जे एसटी कमिशनान आज कितल्योशो एट्रोसिटीच्यो केसी आसा, पेंडींग आसात. म्हणजे 2022तल्यान जर केसी पळयत जाल्यार कितल्योशो केसी पेंडींग आसा. आणि लोक जे प्रमोशनाचे जावं तेंगेले कसले जे प्रश्न आसात एट्रोसिटी रिलेटेड, हे सगळे पेंडींग आसात. म्हणल्यारूच कळटा हे डिपार्टमेंट जावं ट्रायबल कमिशन आसा ते फंक्शनिंग सारखे ना. हे फंक्शनिंग सारखे जावचे आणि लोकांक तुम्ही न्याय दिवपाक वावरचे, हे आमी आयची घडये सांगता. फुडें गेले जाल्यार जे आमचे डिपार्टमेंटाचे जावं ऑफिसर आसा, यांच्यांनी आज खंय कोणाक ट्रायबलांक खंयचे हितून गरज आसा तेजेर तुम्ही सारखे व्यवस्थित प्रोविजन करचे आणि लोकांच्यो गरजो भागयच्यो. फुडें गेले जाल्यार जे आमचे ट्रायबल लिडर आसा, आणि खास करून जो उटा प्रकाश वेळीप आसा, हेणी इतले वर्सां लोकांक दिशाभूल करून आपली खुर्ची मजबूत केली. त्यांनी खंयचेच कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे जे बायलॉज फॉलो करिनासतना त्यांनी 7 टेन्यूर भोगल्यात, ते बेकायदेशीर आसा. आणि तो कितें सांगता ते सगळे लोकांक दिशाभूल करता. कारण हो तेजो एक बूक आसा, हांवूय सांगूंक सोदता, हो तेजो एक बूक आसा. हे बुकान त्यांनी सांगता तो हांगसर सगळे जे हे मेंबर आसा ती 8 ऑर्गनायझेशनां मेळून उटा म्हणून सांगता. जाल्यार काल तो पेपरार सांगता 14 मनीस म्हणल्यारूच उटा म्हणटा. हो तेजो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी आसा. म्हणूनच तेका रजिस्ट्रारान खंय तरी ऑर्डर दिल्ले आसात, खंय तरी ताणी कारवाई फुडली एक्टिंग जे कितें आसा ते करचे न्हू म्हणून. म्हणूनच हो प्रकाश वेळीप जावं जी टीम आसा तेंच्यांनी हे फुडें ट्रायबल लोकांक पिशे अशे गृहीत धरून काम करचे न्हू. आज ट्रायबलाचे भुरगे शिकतात, तांकां स्टेज दिवची, जेणे करून आपले जे प्रश्न आसात ते योग्य मार्गार हाडपाक तांकां मेळटले. सो हांव फुडें गेल्यार सांगता की आज ट्रायबल लोक आसात ते खंय तरी उपेक्षीत आसात. लोकांचे जमनीचे विशय खूब पेंडींग आसात, जावं तांकां सरकार दरबारान ज्यो स्किमी मेळटात त्यो तुटपुंज्यो आसात.